म्हापशेंचे पोन्ने मार्केट खंय मोडपाक मेळचें ना। ते बिल्डिंगेक 50 वर्सां जाली। केंद्र सरकाराच्या राजपत्रा प्रमाण 50 वर्सां जाल्ली मार्केटां इतिहासीक सुवात म्हूण जाहीर करूंक जाय। ताका लागून पालिका ते मार्केट मोडूंक शकना म्हूण इतिहास जाणकार प्रज्वल साखरदांडेचो आर्ग्युमेंट। ताच्या फुडारपणा खाला एक्टिव्हिस्ट आनी वेपाऱ्यांचे शिष्टमंडळ नगराध्यक्ष संदीप फळारीक मेळ्ळे। मास्टर प्लानांत हे गजालीचो विचार जातलो म्हूण नगराध्यक्षान तांकां उतर दिलां। गॅझेट ऑफ इंडिया ते 5th March 2014 तो कायदो आसा आनी एज पर दिस रूल वन ऑफ द क्लॉजेस इज दॅट 50 years जे मार्केट आसा 50 years आनी वयर दॅट इज अ हेरिटेज मार्केट इट शूड बी डिक्लेअर्ड एज अ हेरिटेज मार्केट। सो आमी तांकां सांगलां की हे मोडपाक शकना इट इज अ हेरिटेज मार्केट। अजून पर्यंत म्हणटाले की इट इज नॉट। सो वी आर शोईंग दीस क्लॉज वेर इट इज क्लियरली रिटन दॅट इट इज अ हेरिटेज मार्केट। सो आमी ताका ते रिप्रेझेंटेशन प्रेझेंट केला। तेंच्यांनी जे आज रिप्रेझेंटेशन हाडलेलें आय हॅव टोल्ड देम दॅट इट विल बी इन्क्लुडेड इन दॅट। जरी टायम सोंपलो तरी आसतना ते हांव भितून इन्क्लूड करता आनी तांकां पर्सनल हियरिंगा खातीर एक लेटर वयतलें तितून तांकां तेजी बाजू म्हणपाची संदी मेळटली। म्हापशें मार्केटांतल्या टेलरांक जागे खाली करपाक सांगिल्ल्यान ह्या शिष्टमंडळान नगराध्यक्ष संदीप फळारी मुखार आर्ग्युमेंट घालो। पारंपारीक टेलरांक हो आदेश लागू जायना। नव्यान मशिनां घाल्ल्यांक जागे खाली करूंक लायल्यात म्हूण नगराध्यक्ष सांगता। थोड्या बायल शिंपी बायलां आसा पळय तांकां की तांकां वेकेट करूंक सोदता। बायलां दादले जे आसा पळय तांकां वेकेट करूंक सोदता फुलाच्या मार्केटान। आनी हे वेकेट कित्याक करूंक सोदता म्हणजे काडूंक कित्याक सोदता आतां जे मार्केट आतां बांदूंक सोदता आनी हेरिटेज मार्केट म्हणून बांदूंक सोदता ताच्या खातीर तर आमी तांचो आज आमकां संदीप फळारी चेअरपर्सना कडेन आमकां त्यो मागण्यो घेवन आयिल्ले आमी। इट हॅज बीन नोटीस दॅट सम न्यू मशीन्स हॅव सडनली सर्फेस्ड। सो ही हॅड गिवन इन्स्ट्रक्शन्स दॅट्स वॉट चीफ ऑफिसर टोल्ड मी विदाउट डिस्टर्बिंग द ट्रेडिशनल पीपल हू आर डुईंग बिजनेस ते जर नवीन जे येयल्या पळय सडनली मशीन्स तितली तांकां थंयसरली हटोवपाक ताणें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। फोंडेचो सोप्याचो विशय मुख्यमंत्र्यानूच सोडोवचो। पालिकेन सोपो दिवन पळयलो बाजारकारांक तोय मान्य ना म्हूण नगराध्यक्ष राधिका नायक उलयता। बाजारकारांक ऑक्टोबर म्हळ्यार नव्या मार्केटांत हालयतले। ट्रेड लायसन्स काडपाक वेपाऱ्यांक त्रास जावचे न्हय म्हूण 15 सप्टेंबरा सावन एका सप्तका खातीर ट्रेड लायसन्स दरबार दवरतले। तेन्ना तात्पुरते ट्रेड लायसन्स दितले। पालिकेचे बसकेंत ह्यो गजाली थारल्यो। They are still not ready to pay the rolled back rate. So if this much also municipal council is not allowed to increase the rates, and that too when the honorable CM has suggested it, I don't know what they are looking for. We don't know. We are waiting for further advice from the honorable chief minister, and we will go according to the advice. We had a meeting with Jisuda. Jisuda came and inspected the market building today. Jisuda says that they will be able to complete whatever needs to be done. तांकां 2 महिने लागतले अदमासान. The week beginning 15 September, there will be what we will call as a trade license darbar. In that darbar, we will issue provisional trade licenses. फोंडे पालिका मंडळाच्या बसकेन सोपो धरून ट्रेड लायसन्सा मेरेन कितलेशेच विशय चर्चेक आयले। फोंडे पालिकेची कचेरी तात्पुरती आदल्या आयडी हॉस्पिटलाच्या बिल्डिंगेत व्हरपाचें पालिकेन थारायला। सद्याची बिल्डिंग साप पोन्नी जाल्ल्यान कामाक आयल्या। We are planning to shift the municipal council to the health center, which was the earlier ID hospital. In principle, we have got the approval from the Honorable Minister for Health. By Dasara, we are thinking of shifting into the new premises, or at least by Diwali time, so that next year we will be able to take up the construction of the new Fonda Municipal Council office. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। 22 कोटी मोडून फार्मागुडयेर बांदपा आशिल्ल्या हॉटेल मॅनेजमेंट आनी केटरिंग टेक्नॉलॉजी संस्थेचो बुन्यादी फातर केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान बुधवारा बसयलो। ही संस्था उबी करूंक केंद्र सरकार 10 कोटी दितले। संस्थेत गोंयच्या भुरग्यांक 50% सुवातो राखीव आसच्यो म्हूण गोंय सरकार मागतले। फर्मागुडी वाठारांत गोंय राज्य हॉटेल मॅनेजमेंट आनी केटरिंग टेक्नॉलॉजीचो बुन्यादी फातर केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान बुधवारा बसयलो। ह्या बजेटात आमच्या फायनान्स मिनिस्टरान कन्वेन्शन सेंटर डिक्लेअर केल्लें आसा ताचें काम आमी लगेच आतां हातून सुरू करता। जेन्ना हांगा 1000 लोकांक बसपाची वेवस्था 2000 लोकांची बसपाची वेवस्था केली रावपाची वेवस्था केली जाल्यार टोटल वेडिंग टुरिजम वेडिंग स्पॉट जावंक शकता आनी टोटल जगावयले लोक गोंयांत येवंक सोदतात तांची जर आमी कन्वेन्शनान वेवस्था केली जाल्यार टुरिजमाचो वेगळोच फार्मागुडी जावपी ह्या संस्थेन गोंयकार विद्यार्थ्यां खातीर 50% सुवाती आसच्यो अशी मागणी गोंयान केल्या। हॉटेल इंडस्ट्री आसा
आयज खुबशे पयशे मोडून तांकां शिक्षण घेवचें पडटा. त्या खातीर सरकारचें हें आस्थापन आसचें. सरकारचे पैसे, सेंट्रल सरकारचे पैसे आणि गोंयच्या सरकारच्या पैशान ही वास्तू उबारली वतली आणि तातूंतल्यान जे भुरगे शिकतले ते भुरगे 50% आमचे गोंयचे भुरगे शिकचे म्हणून हो प्रयत्न आसा. जेणे करून गोंया काम करपी हॉटेल इंडस्ट्रीन, हॉस्पिटॅलिटीन काम करपी आनी भायरूय जे वचोंक सोदतात तांकांय बरो लाभ मेळचो म्हणून हो प्रयत्न आसा. This college by us, the tourism sector who is promoting tourism in Goa, is a wonderful achievement by ourselves. Even though it is delayed, but it has got a start. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. इतल्यान खबराची त्रांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.